धारबांदोड्यात संजीवनी साखर कारखान्याच्या फार्मात आयतारच्यान ऊस कापणीक सुरवात जाली। हो ऊस खानापूर एग्रो कंपनीत धाडटले आणि फाटले फावट जितलो दर दिल्लो तेच दरान ओनूय दितले अशें संजीवनी साखर कारखान्याचे प्रशासक सतीश कामत हांणी सांगलें। कालच्यान आमचे संजीवनी फार्मार हार्वेस्टिंग स्टार्ट जाला शुगरकेनचे आनी एक बरी गजाल म्हणजे जे गेल्या वर्सा जे हार्वेस्टर आशिल्ले पळय त्यांच्यानीच आज फुडाकार घेवन तांच्यांनी वेज स्टार एग्रो वेज कंपनी तांची स्टार्ट केल्या आनी तांणी सबंद गोंयभर शुगरकेन क्षेत्रांत ते हार्वेस्टिंग करतले आनी तांणी ह्या फावटी तांची टोळी हाडल्या सुमार एक 500 लोक आसा आनी तांच्यांनी आमकां पयलीं मागणी घाली की आमी स्टार्ट करतना तुमच्या आशिर्वादान आमचे संजीवनी फार्मारूच स्टार्ट करतले। त्या प्रमाणे तांणी कालच्यान स्टार्ट केलें। आतां हांगा आमच्या फार्मार सादारणशे एक 5 ते 10 दीसचें काम आसा आनी तें काम करून बाकीच्या क्षेत्रांत वतले। दुसरी गजाल म्हणजे तांचो एक रेकॉर्ड आसा की तें पेमेंट जे आसा पळय तें ताबडतोब करतले एक 8 दीस ते 15 दिसां भितर आनी हो अनुभव आमकां गेल्या वर्सा आयिल्लो आसा। आमकां जी रेट ते दितले ते फेर प्रायस जो रेट आसा पळय गेल्या वर्सा आमकां दिल्लो पळय त्याच आदाराचेर आमकां मेळटलो। आतां हातूंत एक गजाल मेन म्हणजे कितें जी आमी हांगाच्यान कापता आनी ताजो जो टनेज येता ती पावती ना जाल्यार स्लीप ना जें इन्फॉर्मेशन आसा तेंय आमकां ते 1-2 दिसां भितर दितले। सो हातूंत खंयच एक दुबाव जावपाक जायना काय कोणे तरी कितें वयर सकयल कितें केलां जाल्यार। सो एक बरी गजाल फार्मरांक की तांचो ऊस कितलो काडलो आनी कितलो तांकां मेळटलो हें तांकां पयलींच कळटलें। नमस्कार, आम्ही संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या हांगा आसा जे कालच्यान जो काल सांजे मेरेन ऊस तोडणी चालू केल्ली ती तोडणी आतां चालू आसा आनी जे टोळी हाडल्या ती झारखंडची आसा आनी हांगा संजीवनी साखर कारखान्याचो जो ऊस आसा तो ऊस मारपाक चालू केल्ले आसा। जो आतां फाटल्या वर्सभर अशी चर्चा आसलेली की आतां ऊस मारून व्हरतले खंय, पूण पयलीं जे व्हरताले खानापूर लैला फॅक्टरीन थंय तूं आतां ऊस तोडणी जी करता तो ऊस खानापुरा व्हरपाचो आसा आनी हो जो क्षेत्र आसा संजीवनी साखर कारखान्याचो हे सगळें क्षेत्र मारपाक कमीत कमी तांकां एक 20 दीस तरी लागतले ऊस सगळो मारून काडपाक। आनी आतां तूं पळयता की मोठ्या प्रमाणान शेतकरी म्हणटा की ऊसाची तोडणी जी करता टोळी मेळना जाली। आयज सद्याक शुगर फॅक्टरीच्यान सुरवात केल्ली आसा ही टोळी हाडून हांगा झारखंडच्यान ती चालू काम केल्लें आसा। हेजे नंतर बाकी शेतकऱ्यांक ही टोळी सगळ्यांक वांटून वयतली आनी सगळ्यांक मेळटली अशी एडमिनिस्ट्रेटर जो कामत आसा तेणी सांगलेलें आसा। आनी जो शेतकरी आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर कोण हांगा नेमलेलो आसा तो हेजी ऊसाची उचल करतलो आनी खानापूर लैला फॅक्टरीन व्हरतलो। गोमंतक टीव्हीच्यान धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर।